फाटलं सप्तकभर तिराळी धरणाच्या वाठारात बेकायदेशीर पद्धतीन सुरू आशिल्ल्या स्टोन क्वारींच्या विरोधात उपोषण सुरू आसात. क्वारी सुरू रावल्यार धरण कोसळीये म्हूण थळाव्यांक भय. ह्या प्रकरणाची माहिती घेवंक शिपणावळ खात्याच्या चीफ इंजिनियरान महाराष्ट्र सरकाराक बरयला म्हूण शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. Then our chief engineer has already written a letter to Maharashtra government. And then he also spoke to the concerned engineer over there. What normally किती जाता नॉर्मली उदकाचे डॅमाचे उदक जेन्ना कमी जाता तेन्नाच ते थंय वचून ब्लास्टिंग करतात आणि एक फातर काडटात म्हणजे ताची खडी. पूण ते थ्रू आउट इयर जायना. धरणाचें उदक कमी जायते ना की हे 2 म्हयन्याक करतात ते ब्लास्टिंग. पण ताजो तितलो व्हडलो इफेक्ट म्हाका दिसना आमच्या हाजेर जातलो अशें म्हणून. इट बीच फार ऑफ. मजगती बुधवारा WRDच्या अधिकाऱ्यांनी आणि ॲक्टिव्हिस्टांनी बरोबर ह्या सगळ्या वाठाराची पळोवणी केली. गोंय सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारान बेगोबेग ह्या बेकायदेशीर कृत्याची तेंच्यांनी दखल घेवची. महाराष्ट्र सरकारची जे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आसा तेंच्यांनी जी 2024 नियम आणि अटी जाहीर केलेले आसा त्या सगळ्या नियम आणि अटीचे उल्लंघन करपी हो प्रकार जो आसा हो आमकां पळोवपाक मेळटा. फुडें जे 10-15 गांव आहा तेंची वाट लागतली आणि गोंयची आमची उदकाची जी ताण भागोवपाक हे धरण केला ते आमी सुक्यार पडटले. अंदू कालवो फुटलो तेन्ना कितें परिस्थिती जाल्ली ते सगळ्यांक खबर आहा. त्याच्यानंतर खाण खातें महाराष्ट्राचे, वन खातें महाराष्ट्राचे किंवा बायोडायवर्सिटीचे जे आसात ते सुद्दां हांगासर परवानगी दिवंक शकना. इतकी ह्यो खाणी धोकादायक परिस्थितीन चलतात. पण ह्यो चालू दवरल्या ह्या इतर कोण एक्शन घेवपाक तयार ना अशें एकूण दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.